नमस्कार. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या ब्रेकवरा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. कशें आसतलें अधिवेशन? पयलें बजेट लक्ष्मीकांत पार्सेकराचें, राज्यपालाचें आज अभिभाशण जालां आनी ताजे उपरांत बजेट येता. कितें अपेक्षा दवरपाची आनी विरोधक आनी सत्ताधारी हांचो परफॉर्मन्स कसो आसूं शकता हाजेर आमी आज भासाभास करतात. दोन मानेस आसा म्हजे बरोबर. पयली आसा ते म्हळ्यार भाजपाचे आमदार आनी फुडारी सुभाषबाब फळदेसाय. स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात म्हजे बरोबर अपक्ष आमदार आनी जाणी सरकाराक म्हाका दिसता ह्या अधिवेशनाक बरेच पासियेस काबार करपाची ठरयलां. नरेश बाब सावळ. स्वागत. सुरवात तुमचे कडच्यान करता. झेडपीची इलेक्शन जालां पयर, अशी फाटभुंयेचेर अधिवेशन जाता. कितें विरोधक म्हणून तुमी कितें रणनिती बी केल्या कलेक्टिवली? हांव अशें काँग्रेसीक धरून बी म्हणना, बट एटलिस्ट अपक्षांची कितें रणनिती आसा आनी कशे तरेन तुमी ह्या अधिवेशना कडेन पळयतात? खास अशी रणनिती ना, पण ज्या पद्दतीन इतले दीस लोक प्रॉब्लेम्स फेस करता, लोकांनी सरकाराचें पळयलां, सरकार पळयल्लें आसा आनी सरकारामुळे जे प्रॉब्लेम्स तयार जाल्ले आसा ते सगळे पळयलां. आनी ते जर पळयले जाल्यार ज्वलंत मुद्दे घेवन आमी ह्या विधानसभेत उलयतले. तशेंच उलोवपाक चड वेळ मेळचो ना, पण राज्यपालांचें जें अभिभाशण आसा तो विशय आसा आनी काही क्वेश्चन आन्सर्स आसा, ताजेर थोडेशें उलोवपाक मेळटलें. तुमी राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर खूश आसात? तुमी सगळ्या गोंयच्या जनतेन राज्यपालांचें अभिभाशण पळयल्लें आसा. म्हाका दिसता आयज तिणें तें अभिभाशण अर्द्यार सोडलें. म्हणजे तिकाय बोडेक दिसलें आसतलें की ह्या भाशणान आसा तरी कितें आनी कितें आपूण वाचता हें तिका दिसलें आसतलें आनी म्हणून कदाचित तिणें सोडलें आसतलें तें अर्द्याक. स्वता राज्यपालाकच आपल्या भाशणा बद्दल कॉन्फिडन्स दिसूंक नासतलो. ती सॅटिस्फायड जाली नासतली कदाचित. दॅट इज द टोन यू आर सेटिंग फॉर दीस अधिवेशन. सुभाष बाब कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? तांकां एक बरो पॉयंट मेळ्ळा की राज्यपालान अर्द्यार भाशण सोडिल्ल्यान अभिभाशणाचेर जेन्ना चर्चा जातली म्हाका दिसता हो मुद्दो परत परत येतलो की स्वता राज्यपालाकच भाशण पूर्ण करचें अशें दिसलें ना जाल्यार सरकाराचो आनी अजेंडा आमी कित्याक विश्वास दवरपाचो काय म्हणून. राज्यपालांचें जें भाशण आशिल्लें तें प्रभावीपणान पयलीं सुरवातीक जालेलें आनी सादारणता 1.5 पेज उरिल्ली भाशणाची. त्या वेळार तिका हेल्थाचे प्रॉब्लेम जाले, कोणाकय येवपाक शकता. ताजें टिंगल टवाळी करप बरोबर न्ही. एक एज्ड इंटेलिजंट बायल मनीस केन्नाय हेल्थाच्या प्रॉब्लमाक लागून हे विशय कोणाकय येवपाक शकता आनी ते मदीं सोडप जाता. ताजेर टिप्पणी करप बरोबर न्ही. आनी गव्हर्नर एज अ गव्हर्नर शी हॅज गॉट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी आमी ताच्या फकाणाचेर व्हेले जर जायत जाल्यार व्हेरी एसेन्स ऑफ दी हायेस्ट पोस्ट आमी ताजेर टिंगल टवाळी केली जर जायत जाल्यार म्हाका दिसना की राजकारणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा ताजेर टिका टिप्पणी करप म्हणलें जर जायत त्या पदाची शान आमी घालोवप अशें दिसता. भाशण जर पळयलें जाल्यार अशें कितें आसा भाशणा भितर जे फाटले 3 वर्सांक तुमी सांगलें ना? इट लुक्स लायक अ रिपिटेशन. अशें नवीन कितें दिलां ह्या वर्साच्या अभिभाशणा भितर? एक नवो मुख्यमंत्री आसा, मनोहर पर्रीकार वतगीर 2 दिसां भितर आतां बजेट प्रेजेंट जातलें. अशें कितें नवें विजन ह्या भाशणा भितर दिलां जंय तुमकां दिसता की हें भाशण तुमी डिफेंड करपाक शकतले ह्या अधिवेशना भितर? ना, भाशण एक राज्यपालांच्या भाशणा भितर नवे संकल्पय आसपाक जाय आनी केल्ल्यो आमच्यो गजाली आसा ताचे परिपूर्ण एनालिसीस आसपाक जाय. आमी पळयलें जर जायत फाटल्यो साबार ज्यो गोश्टी केल्ल्यो आसात तुमी म्हणटा तशें बरोबरी आसा, कांय अंशी ते बरोबर आसा, पण नव्यो अनेक गोश्टी तातूंत भितर आसात ताजेर आमी डोळेजाग करपाक जायना, ज्यो जस्ट प्रोग्रेस जाल्ले आसात आनी त्यो पूर्णत्वाच्या कडेन व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची वाटचाल आसा. तातूंत भितर एक प्रामुख्यान ताचो उल्लेख आसा. म्हाकाय दिसता की हाच्या परस चड येणाऱ्या एका वर्सा खातीर अनेक गोश्टी आमी करपाक शकताल्यो. ताचो आस्पाव थोडो जावपाक जाय. ते परिपूर्ण रित्या ना, पूण एक त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आसा. त्यो गजाली जर आमी बरी जर केली जर जायत, आमी ज्यो स्किम्स राबयल्ल्यो आसात त्या स्किमी भितर खंड पडनासतना मायनींग सेक्टरा भितर एक नवी हें आसा, केंद्रा कडेन वाटाघाटी करून आमी मायनिंगाचे बॅन काडिल्ले आसा. ही एक नवी होप आसा, नवी आशा आसा. तातूंत परिपूर्ण कशें वतले आमी आनी लोकांक कसो जे अफेक्टेड लोक जे आसात त्या लोकांक कसो आमी ताचो फायदो करून घेतलो, बॅन्स कशी काडटली, तांची इसी रिवोकेशन जावं बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो फास्ट कशें करतल्यो हाचेर येवपाक शकता. हेल्थ सेक्टरां भितर अनेक नवे प्रकल्प योजना आमचे भितर आसतल्यो
सुपर स्पेशालिटी जे कंप्लीट जाल्ली ना 150 MBBS सीट अश्यो नवे नवे योजना कांय प्रमाणात हातून भितर आसात. ट्युरिझम सेक्टरां भितर नवे नवे योजना केल्ल्यो आसात. IT सेक्टरां भितर आमचे ESDM जो बाकीचे IT पार्क ह्यो संकल्पना मुखार मांडलेल्यो ना अशें कांय ना, पूण हाच्याकय मोर एलॅबोरेटेड जावपाक जाय आशिल्लें. अल्टिमेटली हो रोडमॅप, राज्यपालाचें अभिभाशण हो रोडमॅप तुमकां प्रॅक्टिकल दिसता आनी इज इट इनफ? वॉट एवर इज मेन्शन इज इनफ? वॉट एवर गव्हर्मेंट इज थिंकिंग इज इनफ? पळय, जेन्ना मनशाच्या बोळसांत पयशे आसता पळय तेन्ना ताका मातशी ताकद येता. तशेंच जेन्ना सरकारा कडेन पयशेच ना, आर्थीक दृश्ट्या सरकार सामकें कमकुवत आसा आनी ह्या वेळाचेर लाडली लक्ष्मी, गृह आधार असले ज्यो स्किमीचे आसा पळय ते सुद्दां 2-2, 4-4 म्हयन्याचे लोकांचे पयशे पावूंक ना. लोकांचे सादी सादी चायेची बिलां फारीक करपाक अजून सरकारा कडेन पयशे ना. अशा परिस्थितीन जर सरकार समजा जर व्हडल्यो जर वल्गना करपाक लागल्यो जाल्यार तितून कितें कांयच तथ्य ना. सुभाष बाब म्हणटालो मायनिंग सगळ्यात पयलीं एक सादो फतवो काडलो आनी कोणाक खंयच्याच आमदाराक न विश्वासान घेता मायनिंग बंद केलें आनी आपले मोदीचे सरकार आयल्या नंतर आपूण इमिजिएटली म्हणजे एका म्हयन्यान आपूण मायनिंग सुरू करतला अशें सांगलें. आनी आयज कितले दीस जाले अजून पर्यंत मायनिंग सुरू जायना. म्हणजे ह्या वर्सा मायनिंग सुरू जातलें काय ना, म्हणजे जावचेच ना, म्हणजे जातलें काय ना बी सांगपाची गरज ना. मायनिंग ह्या वर्सा खंयच्याच परिस्थितीन सुरू जायना. आतां फुडल्या वर्सा जातलें काय ना हो सुद्दां प्रश्न आसा. म्हणून ह्या परिस्थितीन पयशे भितर रेव्हेन्यू भितर येवप खूब म्हत्वाचो आसा. आनी पयशे जर सरकारा कडेन आसत जाल्यार सगळ्यो गजाली उलोव येता, ना जाल्यार कांय अर्थ ना. हें दिसता तुमकां मायनिंगाच्या बाबतींत तरी इवन झेडपीची इलेक्शना भितर जो एक तुमकां नेगेटीव जे वारे तयार जाले, इवन प्रमोद सावंत ओपनली म्हणपाक लागलो की आपल्याक जो मार बसलो तो मायनिंगाक लागून बसलो. वी कुड नॉट डू वॉट पीपल एक्सपेक्टेड इन दॅट पर्टिक्युलर फ्रेम ऑफ टायम. ही गजाल तुमकां मान्य ना? तुमकांय राग येता की बाबा जितली जावपाक जाय आशिल्लें तितली तुमची सरकार करपाक शकले ना म्हणून? आमच्या सरकारा विशीं म्हाका राग येना, पूण सामान्य मनशाचेर प्रभावीपणान ते मांडपाचो प्रयत्न विरोधकांनी केले आनी ताका बळी लोक पडले हांव मान्य करता. लोक बळी पडले बी म्हणटा तुमी? हांव कित्याक लागून म्हणटा आमच्या सरकाराचे प्रयत्न सगळे तरेन आसात. दिल्ली सरकार आमचे येतकच आतां नरेश बाबान म्हणलें तें एक ल्हानसो फतवो काडलो आनी मायनिंग बंद उडयलें ही गजाल पुराय तथ्य ना तातूंत भितर. त्या वेळार परिस्थिती अशी आशिल्ली, जर तर मनोहर पर्रीकर त्या वेळार येवन जर करणं जर जाय जाल्यार ताच्या पेक्षा मोठे म्हणजे सरकार डायरेक्शन सुप्रीम कोर्टाची डायरेक्शन्स आशिल्ली की स्टेट गव्हर्नमेंट शुड टेक appropriate action against the illegalities which is happening. So temporarily it was banned to regulate to regulate the mining. ताजी उपरांत स्वता तुमकां दिसता की आफ्टर स्टेटीक तुमची सरकार, केंद्राक तुमची सरकार कांय गजाली स्पीड अप जावपाक जाय आशिल्ल्यो. फॉर एक्झाम्पल इसीचे बाबतींत इसीची अनाउन्समेंट ही झेडपी इलेक्शनाच्या पयली दीस आयली, दुसरे दीस वोटींग म्हळ्यार पयली दीस आयली. ह्यो ज्यो गजाली आसात त्यो इलेक्शना लागून जाले अशें लोकांची इम्प्रेशन जालें आनी लोक आनी पिकार जाले. नो ते इलेक्शनाच्या पयली दीस जावपाचे आमकां फायदोच घेवपाचो आशिल्लो जर जायत एक आठवडी फुडें करता आशिल्ले. इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्शन, दॅट वॉज अ मियर कोइन्सिडंट. ओके, शुड नॉट रिलेट इट. आमकां जर फायदो घेवपाचो आशिल्लो जर जाय जाल्यार आमी पत्रक छापता आशिल्ले की ह्या सरकारान केले. आमकां ते पत्रक छापपान लोकां कडेन पावपाकय बसना. आमकां जी डॅमेज जाल्ली ताका लागून ती डॅमेज कंटिन्यूड. पीपल बिलीव दॅट वी कुड नॉट परफॉर्म. एक्चुअली वी वर परफॉर्मिंग. आमी आमच्या वटच्यान जे सरकारा कडच्यान जाय आशिल्ले तो तात्काळ गोष्टी ते खंयच्या बाजारांतले हे न्ही ती वस्त हाडली आनी दिली म्हणपाक. ताका कायद्याच्यो गजाली आसात, ते कायद्याचे फ्रेमवर्का भितर रावन करचे पडटा. जर कायद्याच्यो गजाली आसा जाल्यार तुमी कायदेशीर कित्याक वचूंक ना? तुमच्या हातान ब्लॅक एंड अरे मुख्यमंत्री हे करता, स्टेटमेंट करता. मुख्यमंत्री जेन्ना स्टेटमेंट करता तेन्ना त्याच्या हातान ब्लॅक एंड व्हाईट आसपाक जाय. कितें तरी खंयचे तरी कितें लेटर ब्लॅक एंड व्हाईट केलें आयज सांगता. न्ही आयज मागीरचें नाका. जेन्ना पळय स्टेटमेंट इलेक्शनाच्या आदले दिसच करपाची कितें गरज आसली? आनी हे सुभाष बाबाचो आनी मायनिंगाचे जितले पळय सीट येयल्या पळय हेका लागून सीट येयले हांकां, हेंच्यो येयले ना जाल्यार हेंचो एकय सीट येवचो नासलो. मायनिंग बेल्टाक थोडोसो फरक पडलो. हे मायनिंग मागीर तुजो सीट कित्याक मायनिंगा लागून आयलो ना? तुजोय सीट आमच्या बीजेपीचो येवपाचो तुज्या हातून आशिल्लो मायनिंगा लागून जाल्यार तो सुभाषाचोच कित्याक येवपाक जाय? वी गो ऑन अ परफॉर्मन्स. म्हणजे एखादे वेळ परफॉर्मन्स म्हणजे जे 75% जे आसा पळय ते ग्रामीण भागातले मायनिंग लागना. मायनिंगान फक्त 25% लागता.
आमचे जे आसा पळय म्हजो मतदारसंघ आसा तो 25% म्हज्या भागां भितर तुम्ही जर EC आणि लोकसभेच्या निवडणुकी EC आणि भितर तुमचं मनोहर पळयलें पर्रीकरान वाजयल्ल्यो सगळ्यो टेप्स वाजोवन जाल्यो. पीपल ऑल दोज हू वॉन्टेड टू बिलीव इट पीपल बिलीव्ड इट. तरी आसतना 7,800 मार्जिन जाल्लें. आता परी आसतना परत एक फावटी तीच चाल परत एक फावटी खेळ्ळे. म्हाका जाले जर जाय जाल्यार ती डॅमेजीस जाल्ले आसा ते ह्या अनाउन्समेंटान म्हाका कांय प्लस जाले ना. कारण म्हणजे जे ह्या आशिल्ले 2,000 लीड आशिल्ली ती शेवटची 2 दिसांक गेल्ली आसा. पूण आयच्या परिस्थितीन मायनिंग सुरू जायना म्हणून लोक बेजार आसा हे मान्य करता तूं? मान्य करता. म्हणून बेजार लोक असताना ते तुमच्या बरोबर कित्याक रावतले? लोक समजा जर आज लोक बेजार आसा पण लोकांक पुरे लोक भुकेन समजा जर मरता काय तुमचेर आसा, होप तुमचेरच आसा लोकांची. होप आसतलोच न्ही. मागीर आज काँग्रेसवाले इंडिपेंडंट मायन सुरू करपाक त्या होप आनी कोणाचेर दवरूंक शकच ना. कारण दवरपा सारखे शोल्डरच ना. शोल्डर ओके पळय तुमचे जर शोल्डर तितले मजबूत असले न्ही जाल्यार उतरा प्रमाणे एका म्हयन्यान तुम्ही मायन सुरू करतले. एका म्हयन्यान एक म्हयनो सोड, वाडपाक 10 म्हयन्यान तरी सुरू करतले असले तुमकां शक्य ना तें. म्हाका दुसरी गजाल सांगा. जो मुद्दो तुम्ही काढला की अल्टिमेटली मायनिंग अजून स्टार्ट जायना. मुख्यमंत्री बजेट प्रेझेंट करता. मेजर चंक जो आसा रेव्हेन्यूचो तो मायनिंगांतल्यान डायरेक्ट जावं किंवा इनडायरेक्ट टॅक्सीसाच्या माध्यमांतल्यान येतालो. अशी परिस्थिती भितर सुभाष बाब हाव कॉन्फिडंट यू आर की एक सक्षम बजेट मुख्यमंत्री दिवपाक शकतलो? कारण एक गजाल क्लियर आमकां दिसता की ह्या सिजनाक तरी मायनिंग स्टार्ट जावप कठीण, ते फुडल्या सिजनाक जातलें. सो बजेटांतले एटलिस्ट 6 ते 7 म्हयने मायनिंग आसची ना. हातूंत भितर तुमकां कितलो कॉन्फिडन्स आसा आपल्या मुख्यमंत्र्याचेर? 2-3 गजाली आमकां करच्यो पडटल्यो. पयशे खंयच्यान हाडप? पयशे मॅजीक टूल न्ही. कोणा कडेन पयशांचें सॉंग घेवपाक येना. कोणाच्यान घेवपाक जायना. बरोबर. हें हांव मान्य करता की बजेट तितकें स्ट्रॉंग जावपाकच शकना. हें आमी मान्य करपाक जाय की मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी ज्या रितीन ताणें काडपाक जाय खंयच्याय सॅक्टरांतल्यान खंयचोय सॅक्टर दुखनासतना टॅक्सीस वाडयतले तुमी आनी टॅक्सीस वाडोवपाक कित्याक जाय?